गोंयाभर जे गोंयकार पणजे जावं खंयच्यान गोंयाभर लोक आसता ह्या सरकाराक की असले प्रोजेक्ट असले प्रकल्प हाडून तुमी गोंयाक कितें सारकेंच काबार करपाचे हेजेर पावयला काय म्हणून. सो म्हाका दिसता आमचो एक कायदो आसा, न्हयच हांव एक काँग्रेसीचो एक फुडारी म्हणून, एक साळगांव मतदारसंघाचो एक वोटर म्हणून, पण आमी एक गोंयकार म्हणून की पळय कितें चलना, गोंयचें पळय ओवरऑल डिस्ट्रक्शन चल्लां, दोंगर काबार करप, आमच्यो शेतां काबार करप, आमचे नदी आनी दर्या काबार करप, आनी आमचे फुडले पिळगेक कांयच तेका दवरप ना. इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड म्हणून एक संस्था ह्या BJP सरकारान तयार केल्या. म्हाका दिसता हेका जालीं 10 वर्सां वयरूच जातलीं. जे प्रकल्प टावन प्लॅनिंगाच्या कायद्या अंडर तांकां मंजुरी मेळना ते प्रकल्प ह्या इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डान जातात तयार. शेतांनी दोंगराचेर कसले कसले नो डेव्हलपमेंट झोनाचे construction of this pristine land of Goa and Goinkars. ह्या संदर्भात तुमकां एक उदाहरण म्हणून एक आता कांयच ते फक्त एक काम करतात. इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाचे मिटींग जातकच ते प्रेस तुम्ही गेला आसतले प्रेस बैठकेक तेंच्या, आनी CM आश्वासनां दिता गोंयकारांक ह्या प्रकल्पाचे उद्देशी आमकां 1000-2000 कोट्याचो इन्व्हेस्टमेंट गोंयकारांक गोंया भितर जातलो आनी कांय हजारभर लोकांक 2000 लोकांक नोकरी मेळटली. आमची बेरोजगारी पळय आसा गोंयांत ती वाडत आसा. तांणी एकूच आमकां एक अहवाल दिवचो, एकूच एक रिपोर्ट दिवचो, एकूच एक व्हायट पेपर दिवचो की आमच्यो सद्या ह्या 10 वर्सांनी अमक्यो मिटिंगींनी अमके प्रकल्प जे आमचे सरकारान मंजुरी दिल्या त्या प्रकल्पाचेर आमचो अहवाल कितले इन्व्हेस्टमेंट आयलें गोंयान, कितले लोकांक नोकरी मेळ्ळी, काय हे फक्त एक हे पळय दिल्लीवाले आनी भायले लोक जे येता आपणाची आनी लोकांची बोल्सां भरपाक आनी जे पळय अप्रुवल दितात तांकां, आनी गोंयकारांक हांगा तोंड उक्तें करून पळोवचें पडटा. पूण म्हाका सरकाराक शिटकावणी दिवपाची आसा की गोंयकार उगी रावचे ना. आमी रस्त्यार येवंक जाय जाल्यार रस्त्यार येतले आनी हे असले प्रकल्प बंद करतले. सर्वे नंबर 95/1A रेजमागोज गांवांत स्पार्क हेल्थलायन प्रायवेट लिमिटेड म्हणून एक व्हडलो प्रकल्प 1 5-star होटेल, 1 4-star होटेल and 1 multi-storied parking lot. तांचो एड्रेस आसा हाऊस खास न्यू दिल्ली आनी तांचे कोण ते ओनर स्टेक होल्डर आहात बेनवॉय बेरी, हरदीप बेरी, रोहीन बेरी, साहीर बेरी. हे कोण आनी हे डॉक्युमेंट सगळे इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डात कडल्यान हांवें RTIन काडल्या हे डॉक्युमेंट सगळे. आनी हे पळय जागो घेतला तेणी, तो जागो सेल डीडाचेर ॲग्रिकल्चरल लँड म्हणून डिक्लेअर केला. ताणीच ॲग्रिकल्चरल लँड हे जे सरकाराचे अप्रुवल दितले इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड हे ऑफिसर पळय थंय बसता आनी CM
हे जाणा आसतना ताका अप्रुवल दिला जस्ट फॉर द पर्पज लोकांच्या दोळ्यांनी तेल घालपाक आनी लोकांक फटोवपाक आमकां एक हियरींग दवरलेलें पोरूं. आमकां हें हियरींग दवरला तेन्ना त्या हियरिंगाची डेट कितें सप्टेंबर कितें आशिल्ली ती ना मागीर पोस्टपोन केली ती आनी 3 सप्टेंबर काय कितें आशिल्ली ती डेट. आनी आमकां कळून येता ते प्रमाणे तेच हियरींग आनी त्या हियरिंगाचो अहवाल सरकाराक ओ इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंटान तयार करचे पयलीं इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डान तांकां मंजुरी दिवन मोकळें. गोंया कितें कायद्या आनी कायद्या प्रमाणे हें सरकार चलता काय हे लोकांक बेश्टे फटोवपाचें आनी फक्त हे दिल्लीवाले आनी हे व्हडले व्हडले पळय कोण येतात तांचे व्हडले व्हडले प्रकल्प जे हे करतात टावन प्लॅनिंगान घालतात आनी ते टावन प्लॅनिंगाचे कायद्या भायर वतात तांकां लास्ट रिजॉर्ट CM इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड तुमी तुमच्या मुखार प्लॅन दवरता. हो प्रकल्प हो पळय हा 95-1A 95-1A हो तेतून 2/3 ऑफ द प्रॉपर्टी CRZान येता. दुसरो व्हडलो वयलो भाग जो आसा तो नो डेव्हलपमेंट झोन हो सरकाराचो रिजनल प्लॅन. हो म्हजो आराखडो न्ही हो सरकाराचो रिजनल प्लॅन 2021चो एक्स्ट्रॅक्ट आनी ताका CRZ लागता ताका नो डेव्हलपमेंट झोन लागता. तांणीच आपणाच्या सेल डिडा प्रमाणे ताका एग्रीकल्चरल झोन म्हणून म्हटला आनी ताका वयर ती ही ब्लॅक लायन पळयल्या तुमी ताका डिफेन्साचो सेटबॅक लागता. पूण ताका कितें न मंजुरी दिवपाक मॅक्झिमम कारणां आसतना ह्या सरकारान तांकां जाय ते बाना आनी कितें बाना 5 स्टार हॉटेल 4 स्टार हॉटेल आनी पार्किंग लॉट. आनी हें आसतना जाले 2 वा 3 आठवडे पयलीं सरकारान थ्रू द कॅबिनेट तांकां फूल परमिशन दिला आनी हो प्रोजेक्ट फूल क्लियर केला. आमी जे ऑब्जेक्शन मांडिल्ले ते अजुनी म्हाका ऑफिशियल रिपोर्ट मेळूंक ना पूण अनऑफिशियली म्हजे कडेन एक रिपोर्ट आसा तो म्हणटा की आमी तुलियो डिसुजा लक्ष्मी गोन्साल्वीस प्रेसिडेंट कोमुनिदाद ऑफ नेरूल सुष्मिता पेडणेकर सरपंच ऑफ रेजमागूस रिचर्ड रॉड्रिग्स आनी अतुल नायक हेजेर आपणाचे निशेध आनी आपणाचे ऑब्जेक्शनां मांडलेलीं आनी ते डिटेल ऑब्जेक्शनां दिल्यात 31,280 स्क्वेअर मिटराचेर. आनी आमी सांगलां ते सगळें CRZान येता हे येता नो डेव्हलपमेंट झोनान येता डिफेन्स सेटबॅक लागता. आनी एक पळया तुमी ह्या जे हियरींग पळय केल्लें थंय कसलोच प्लॅन आमकां दवरूंक ना. ह्या प्रकल्पाचो प्लॅन आसता न्ही. हांव एक आर्किटेक्ट आमी कितें तर प्रकल्प करता एक बेजीक ताका एक प्लॅन काडलेलो आसता. आमी विचारलें तो प्लॅन ना म्हणटा प्लॅन ना. बरें ह्या इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाचो टॅक्निकल मनीस जे हे मंजुरी दिता तो कोण आसा तो म्हणटा ना हांगा कोण. म्हणून आसा कोण तर आमकां हियरींग दिवपाक काय तुमकां बेश्टे क्लार्क म्हणून बसयल्या. आग्नेल डिसोजा डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज कोण आशिल्लो आनी आग्नेल डिसोजा म्हणून कोण डेप्युटी डायरेक्टर आशिल्लो. हांवें आतां RTIन हो अहवाल जो तयार जाला तो मागयला ते आतां फ्रॉम इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड टू इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट फ्रॉम इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट टू सेक्शन ऑफिसर अंडर सेक्रेटरी सेक्रेटेरिएट हांचे मदें गेम चल्ल्या. कित्याक हो तर ऑफिशियली म्हाका मेळत रिपोर्ट म्हाका कळून येतलें केन्ना एका मंजुरी दिल्या काय रिपोर्ट तयार जावचे पयलीं तेणी दिलें तांकां अप्रुवल
काय हो एक सारको स्कॅम एक भाग. दुसरें, खंयचोच तर प्रोजेक्ट अप्रूव जातलो तुमी घरां बांदपाक वता टावन प्लॅनिंगान, विलेज पंचायतीन, आमच्या म्युन्सिपाल्टीन, पयलो ताका लागता 6 मीटर रोड, 10 मीटर रोड, आनी असल्या प्रकल्पाक लागतलो ताका 25 मीटर रोड. ताका रोडाची कितें वेवस्था आसा? तो दोंगर मरे, असो दोंगर आहा तो, तेजेर झाडां भरल्या. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची कितें परवानगी आहा काय? फॉरेस्ट डिपार्टमेंटानूय दोळे धापून दिले. ते आमचे भाव भयणां रेज मागोज वाठारांतल्यान तुमकां विरेन सांगतलो, तो दामोदर बाब सांगतलो, प्रत्येक वर्सा थंय उदक ना, लायट सारकी ना म्हणून लोकांचे दुख्खां गळयता लोक. सारकें दुख्खां गळयता लोक. ते आनीक ट्रान्सफॉर्मर घालप, ताका वॉटर टँकीची आनीक वेवस्था करून तेंचे वॉटर सप्लाय वाडोवप. पूण आतां 4 आनी 5 स्टार हॉटेल वॉटर सप्लायान आनी पावर सप्लायान तांकां आपणाची NOC दिल्या काय कितें? आनी ते अशें आसतना ग्राम सभेन ताका ऑब्जेक्शन घालून ताजे ग्राम सभेचें रेजोल्युशन त्या पंचायतीन तांकां सादर केलां. ग्राम सभेन ते रेजोल्युशन सादर केलां. द ग्राम सभा ऑफ द विलेज पंचायत ऑफ रेजमागोज इन इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन 30th June has resolved to object to this proposal. 30 जुनाक फाटल्या वर्सा जेन्ना सर्वश्रेष्ठ ग्राम सभा एका गांवाची लोकांचो एक आवाज सरकारा थंय पावयता की आमकां हो प्रकल्प नाका आनी जबरदस्ती हो प्रकल्प लोकांच्या गळ्याक घालतात, लोकांनी कितें करपाचें? आनी जो हो आमदार तोंड उक्तें करून बंद करून थंय ओग्गी बसला आनी पळयता हें नाटक जें चल्लां तें लोकांची सायड घेवचे भाशीक आनी सरकाराक सांगचे भाशीक. पूण हे पळयतात फक्त आपणाचो फायदो. ह्या प्रकल्पाचेर आपणाचो फायदो कितलो जातलो आनी कितें जातलें तें? लोकांची समस्या आनी लोकांचे पळय प्रॉब्लेम आसा थंय ते गेले सगळे. सो आज म्हाका तुमकां तुमचे मुखार एक दवरला आनी इन समरी 2 वा 3 मुद्दे मेन. एक हो इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड न्हूच हें उदाहरण जें हांवें लायव्ह दिलां तुमकां, इन जनरल जावन वतरता एक स्कॅम. ताका खंयच्याच गोंयकाराक नाल्यार आमच्या गोंयच्या राज्याक कसलोच फायदो ना. आनी ह्यो रेजमागाचो जे 4 स्टार 5 स्टार प्रोजेक्ट जो सरकारान एप्रुवल दिला तो ताबडतोब सरकारान फाटीं घेवचो. ह्या प्रोजेक्टाचेर सरकारान इन्क्वायरी नेमची की कशे भशेन हें एप्रुवलाक दिल्या, तांची टायमलायन केन्ना कशी दिल्या ती लोकां मुखार मांडची. नाल्यार लोकांक रस्त्यार येवन हो प्रकल्प जरूर बंद करपाक पडटलोच आनी आमी लोकांच्या सायडीन आसा हें काम बंद करपाक. कित्याक सगळे लोक थंय सारके उत्सामळ जाल्ले आसा आनी तांकां हो प्रोजेक्ट खंयच्याच सर्कमस्टन्सिसान हो प्रोजेक्ट नाका. म्हजो कलीग तुम्ही सेकंड प्रेस कॉन्फरन्स फाटल्या वर्साक घेतिल्ली तुमी सेम प्रेस कॉन्फरन्स रिगार्डिंग सेम तेन्ना तुमी ऑब्जेक्शन सांगलें की हियरिंग मागयलें ऑपोजिशन सगळे आनी रस्त्यार येतले म्हणून. आतां रस्त्यार येवपाचें आतां तेंच्यांनी परमिशन दिलें. आतां 1 वर्सान परमिशन दिलें. तुमी आतां परतून म्हणटा की जाय जाल्यार रस्त्यार येतले, ऑब्जेक्शन घालतले. एप्रूव करतले कित्याक ना? इतलो वेळ लायलो म्हूण आमकां दिसलें की सरकारान हाजेर
दाखल घेतल्या लोकांचो पळय निशेध आसा आनी लोकांचे ऑब्जेक्शनां आसा आनी हो प्रोजेक्ट रद्द केला म्हणून. पूण जेन्ना पयर तुमच्याच आमच्या प्रेसाच्या मार्फत आमकां कळ्ळें की हो प्रोजेक्ट फायनली अप्रूव केलो, जेन्ना आमच्या मुखार कांयच डॉक्युमेंट ना न्ही, आमी पळय हे पळय डॉक्युमेंट घालता हें करपाक हाडटा RTI, हे टॉस करता मरे डॉक्युमेंट. पयलो म्हाका एक तुमकां सांगता 4 जुलयाक म्हाका लेटर आयला, म्हजो पयलो एप्लिकेशन आहा 18 जुनाक. जेन्ना हें एप्रुवल दिलें गव्हर्मेंटान हांवें रोखडोच RTI घातलो. 18 जुनाक हांवें एप्लिकेशन घातलें तेन्ना 4 जुलयाक म्हाका तो PIO ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड सांगता की हें ट्रान्सफर केलां आमी एप्लिकेशन, कित्याक दॅट मॅटर पर्टेन्स टू इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट. 4 जुलय. 8 जुलयाक म्हाका इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंटाचो प्रतीक परब म्हणून ताका हांवें फोन करपाक ट्राय केलो पूण तो फोन घेना. तो दिसता फक्त सरकार मिनिस्टरांचे बी फोन घेता आसतलो, कित्याक म्हाका फोन रिप्लाय सुद्दां करूंक ना. एक कटेजी आसता कोणाचो फोन आमी एक रिटर्न करतात. डेप्युटी डायरेक्टर प्रतीक परबान म्हजो फोन घेवंक ना आनी तो कितें म्हणटा, This matter pertains from the investment promotion board in terms of section I am hereby transferring the said application to the required of. म्हणजे तेणी पयलो हो ताका धाडलो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंटान आनी इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंटान परत आतां तेन्ना तुमी इंडस्ट्रीन गेले पण तेन्ना इंडस्ट्री गेले आनी आमीच वचूंक ना. तुमी आमच्या ते लोकल वाठारांतले 150 लोक येयल्ले ते दिसा. पूण आतां करतले कितें तुमी ओपोज कितें करतले तुमी रस्त्यार येतले? हय, पयले आमी सरकाराक आमी 2 चॅनलांचेर तांकां एक पब्लीक प्लॅटफॉर्माचेर ते ओपोज जातलेंच, परत पंचायतीच्या ग्रामसभेन आनी एकदां ताचेर ऑब्जेक्शन येतलेंच, आनी तिसरें आमी कोर्टान वचून ताचेर हे एप्रुवलाचेर आमी ऑब्जेक्शन घालतले आनी हो प्रोजेक्ट रद्द करपाक आमची मागणी आसतली. आतां आमकां डॉक्युमेंट सायबा आमकां डॉक्युमेंट मेळपाक जाय न्ही. तुका डॉक्युमेंट दिवपाकूच आमकां कशें नाचयता तें पळय तूं. आतां 3 लेटरां तुका दाखयलीं, टॉसिंग अरावंड फ्रॉम वन ऑफिस टू द अदर ऑफिस जस्ट टू डिनाय दीस इन्फॉर्मेशन. दीस इज नॉट अ फॅसिलिटी टू गीव द इन्फॉर्मेशन, टू डिनाय. म्हणजे तुका इतलो नाचोवन नाचोवन तुका पुरो जावन तूं हियरिंग सुद्दां सारकी घेवना तुमी असल्या मद्दल रिपोर्टर. पंचायती आयक आमी फर्स्ट डे हांवें ऑप्शन घातलें हांवें होटलान तुल्यून मागीर आमची हियरिंग घेतली. हियरिंगाक सुद्दां आमकां व्हडले थंय आमकां हें करूं ना, तुमचें रिटर्न दर वचा म्हणटी. तेच्या पयलीं ग्रामसभेक लोकांनी घातले पेपराचेर एड पळोवन. आनी आतां येता त्या मिटिंगेन पंचायतीचे विरेन ऑब्जेक्शन हेजेरूय हाडटलो आनी तेजेरूय रेजोल्युशन म्हणटलो तो DLFाचेर. ना जावंक ना अजुनी स्टॉप वर्क ऑर्डर, पूण तेणी ते हेका घातला डेप्युटी कलेक्टराक घातला. पूण आतां आनी एक रेजोल्युशन विरेन म्हणटलो थंय त्या प्रोजेक्टाचेर स्टॉप वर्क ऑर्डर घालता. आमच्या हातीन पळय कितें आसा तें आमी जरूर करतले. लोकांच्या आमी तेंको दिवपाक लोकांचे पळय एस्पिरेशन्स आनी लोकांचे पळय भावना आसात. कित्याक प्रोजेक्ट रद्द करपा खातीर ऑलरेडी रेरान गेल्या DLF आनी तेजे सपोर्टिंग कंपनी आनी तो राजेश दाबोळकर तेजेर हे करता फॉलोअप घेता दिसता. कोण पळय NGOs कोण कित्याचे फॉलोअप करता ते करतलेच. वी आर नॉट अ सोल एजन्सी, वी आर ओनली सपोर्टिंग द पीपल अँड द NGOs who are already moving on this direction to stop. लोकांचे दोळे बंद जावंक ना. लोकांक सरकाराक दिसता ते आपण लोकांक फटोवपाक शकता म्हणून, पूण तांकां कळून येतलें आतां कितें जाता पळय तें. देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच.